जो 26 जानेवारी 1852 जी क्रांती दिपाजी राणे हांच्यांनी केल्ली, क्रांतीवीर दिपाजी राणेचो स्मारक आयच्याच दिसा रिनोव्हेशनाचें काम आमी हातात घेता. शिवाजी सांगता आसतना तेणी इतिहास तुमच्या मुखार दवरपाचो एक प्रयत्न केलो. आमी पळयता की गोंयचो इतिहास हो भारत देशाच्या इतिहासाच्या पेक्षाय जुनो आसा आणि खरी क्रांतीची लढाई जर पुराय देशात जर खंयसर सुरवात जाली आसत जाल्यार ती गोंयांत जाली. हांव मुद्दामून याद करता माझ्या मुख्यमंत्र्याच्या टेन्युअरात म्हणजे 5 वर्साच्या कार्यकाळात 3 बंड जे मुळात 70तलो बंड जो दिपाजी राणे हांच्यांनी सुरवात केलो आणि दादा राणे हांच्यांनी फुडें व्हेलो, ताका मानवंदना दिवपाचें नोटिफिकेशन माझ्या कार्यकाळात घडलें. हाजो म्हाका अभिमान आसा. पिंटोंचो बंड हो 13 डिसेंबर ह्या दिसा आमी मनयता आणि पिंटोंचें स्मारक हे पणजेंतल्यान आमी तयार केलां आणि ताकाय मानवंदना दिवपाची. पोर्तुगीजाच्या विरोधात पिंटो आणि ताच्या बरोबर असलेले वेगळे फादर्स हे बी पोर्तुगीजांच्या विरोधात लढलेले आणि ताकाय मानवंदना दिवपाचें काम एव्हरी 13 डिसेंबराक पणजेंत जाता. होय म्हज्या टेन्युअरांतल्यान जालो. आणि सगळ्यात महत्वाचो जो आसा वो कुंकळीचो रिवोल्ट, कुंकळीचो बंड हो इतिहासात सगळ्यात जुनो बंड जो आसा 15 जुलै 1700 शतकातलो जो बंड जो आसा तेकाय बी मानवंदना दिवपाचें काम इतकेंच न्ही तर पुराय देशात जेन्ना आमी म्हणटा की दिल्लीतल्या त्या स्मारकाच्या फुडल्यात 15 जुलै हो दीस आमी आमच्या गोंयच्या इतिहासातलो थंय मानवंदना दिवपाचो दीस थारायला आणि सातत्यान दर वर्सा 15 जुलै म्हणजे कुंकळीच्या बंडाच्या दिसा थंयसर मानवंदना दिवपाचें काम हे दिल्लीत जाता. हे तितकेंच म्हत्वाचें आसा. खूब बरें दिसता की फायनली जे हे खूब वर्सां पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें हो जो मान ह्या स्थलाक मेळपाक जाय आशिल्लो तो फायनली आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान, तांच्या सहकार्यान आणि तांच्या प्रयत्नान हें जालें, घडलां. आणि आमचे भाजप सरकाराच्या प्रयत्नान हें सगळें घडलां. म्हणटकच खूब खूब आभार सर तुमचे, साहेब तुमचे, की हें आमकां तुमी घडोवन हाडला हो ऐतिहासीक स्थळ. आणि जो मान आमचे क्रांतीवीर आणि आमचे स्वातंत्र्य सैनीक आमचे दिपाजी राणे आणि आमचे दादा राणे आमचे अडवयचे आणि कुमारखंडचे आमचे दिपाजी राणे तांकां जो इतले वर्सां मेळपा जाय आशिल्ले ते खूब लोकांनी हांगा प्रयत्न केल्ले की ह्या फोर्टाचे संवर्धन आणि तांचे रक्षण करपाक खुबशे म्हाका दिसता पत्रकारांनी, खुबशे समिती कमिटींनी खूब ट्राय केलें की कितलींशीं वर्सां हाका बरे पैकी बांदून हाका बरे पैकी त्याच भशेची दर्जा मेळपाक, पण तें जावना. आनी सगळ्या कामाक एक टायम आसता, एक आनी तो योग्य टायम आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याच्या तांच्या हातान हें जावपा आशिल्लें म्हणून हें आज घडलें. आणि आमच्या भाजप सरकाराच्या हातान जावपा आशिल्लें म्हणून हें आज कार्य घडलें. म्हणटकच खूब खूब अभिनंदन तुमचें. इन्व्हेस्ट गोंय 2024 व्यवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्व्हेस्ट गोंय 2024 मुजरत नोंदणी करात. उद्देगा विशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र, उद्देग जाळवणदारां वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संदी, उदेत्या ट्रेंड्साचेर पॅनल चर्चा, गोंयांत विशेष गुंतवणुकीच्यो संदी. इन्व्हेस्ट गोंय 2024 तारीख 29 जानेर 2024 थळ ताज सिदादी दोनापावला. चला तर गोंयच्या उद्देगीक उदरगतीच्या प्रवासात सामील जावपा खातीर ह्या संदीचो मुजरत लाव घेयात.